देव बरी सांज देव तुमकां सोमेस्ता. मोरी देवाची माता ही परब संभ्रम तसेच 2020व्या वर्साक आदिवस मागून नव्या वर्साची सुरवात करू देवाची आशीर्वादा मागो ह्या बलिदानाक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मोरी देवा मातेची परब संभ्रमता. नव्या वर्सा देवा मायेचो आनी आमचे सर्गीचो आवयचो उगडास काडून साल्वासावाचे चारित्रेन जेजू संगी तिचो पात्र नियाळू आमी ह्या पवित्र तेंपलांत जमलेल्या वेळी देवा बापाक अर्गां दिवन तिची देख घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडोवंक आदार मागया. आईची देवस्तुती आमकां मोरये बरी हेरांक एक बेसांव जावंक आपणे दिता. ह्या वर्सा मोरये मायेची ससाय घेवन संतोशांत आनी दुखांत देवाचो बळवंत हात अनुभव करूंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया. आज जागतीक शांतीचो दीस आचरण करता. आमकां सर्वांक शांती समाधान आनी मोगान ह्या नव्या वर्सा 2021 जियोंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं मागोया. समेस्तांक बरी सांज मागता. भाव भयणीनो, आज हांगासर प्रधान याजक जावन आयला
माननीय फाउस्टीन लोबो आमच्या कर्नाटक रिजन बिस्पास मंडळीचो तो PRO आणि तशेंच म्हळ्यार सार्वजनीक संपर्क अधिकारी तो सगळ्या कर्नाटकाचो तशेंच कर्नाटका रिजनल पास्ट सेंटर आमच्या सगळ्या कर्नाटक गवळी केंद्र बेंगलोर ताचो निर्देशक आनी आमच्या गवळीक येवजन सगळ्या कर्नाटक अनुश्ठान करूंक तोच निर्देशक देखून आज तो आमकां हांगासर आमकां मीस पेटोवंक मेळ्ळा तांकां आमी हार्दिक स्वागत म्हणटा तशेंच आमचे सैरे पाद्रेपान समेस्तांक हार्दिक स्वागत आज मिसां दिल्लीं आसात अर्गा मिसां शॉन डिसोजा जल्मा दिवस नित्यादर वाडो एफ्रोझिन वेगा जल्मा दिवस रोजार माय वाडो विन्सेन लविना डिसोजा ताचे लग्नाची एनिवर्सरी पंपय वाडो विन्सेन वेगाज लविना शिक्वेरा लग्न जावन 9वो वार्षिक दीस दुगी साहेबीन वाडो विन्सेन जॉर्ज पायसन कुटाम सांपेद्रो वाडो वॉल्टर डिसोजा कुटाम दुगी साहेबीन वाडो स्टुअर्ट गोन्साल्स कुटाम जेजुराय वाडो क्लेवन किरण डिकुना सालोरेस वाडो मार्सेल फ्रँक सांजुआ वाडो सियोना आनी सुशांत मिरांदा नित्यादर वाडो रोहन आनी रेशमा डिकुना फातिमा वाडो रिचर्ड आनी लिली डिकुना फातिमा वाडो सेलीन गिल्बर्ट पिंटो मुंबई तशेंच तुमच्या सर इरादे बसो आनी फिरगेच्या सर लोकां बसोती आमी सवाळार मागीर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव बिंदो 2020 हा दिवस मागता लांब वरस हे ह्या COVID-19 पिडे वरवीं देश पाशार जावंकूच कश्ट मारताले दीस वर्सां बरें दिसताले आनी आज तें खबर जाता जायते आमचे भाव भयणी कश्टल्यांत जायते आमचे भाव आनी भयणी अंतरल्यांत पूण आमकां देवान सोबीत शाबीत सांबाळला देवाक अर्गां आनी तशेंच आमच्या मुखार आसा थोड्याच वेळान म्हणलें बरी 9वें वर्स 2021 खंडीत जावन 2020चो अनुभव आमकां मुखल्या वर्साक उपकाराक पडटा आनी तशेंच देवा सगळें आमी हें मेट दवरलें तर 9व्या वर्साक देव हें वर्स आमचें यशस्वी करता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश तरान देवा सगळें हें वर्स आमी प्रारंभ करूंक आनी देवा सगळें हें वर्स आमी जियोंक गरज असली कृपा मागया मोरी आमच्या मायेक आमी देवाची माय म्हणून वळखून घेता तिका मान करता मोरी आमची माय देवाची माय खंडीत जावन आमकां देवा लागीं निरंतरी गरज असले खातीर आमच्या गरजां खातीर ती विनवणी करता आनी आमकां गरजेचें उदक सून दिता देखून मोरी आमच्या माया लागीं आमचे पासत निरंतरी विनंती करच्याक मागया आनी हें पवित्र बलिदान देवाक मानून जे रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकांचो उडास काडया देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयण लागचें बोगसणें मागया चिंतनांनी शब्दांनी आनी कर्णांनी आदरल्या सर्व पातकांचे बोगसणें मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुण उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध ह्या पासत भगवान सांगवार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पुरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावों
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाची एक स्त्रियेक तिचे अंक वारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जांक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदें वर्त्या आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखी वंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजू सकरो पाटला आमी करूंक फावो. या मागता आमच्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता बरोबी तो खरो देव तुझे सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनागडे आनी ताच्या पुतांगडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सरेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सरेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. बसणीक मुखामळाशी दिस आमचे फांको हे वरवी अख्ख्या संवसारात तुजी खुशी कळ्ळी जा. सर राष्ट्रांत तुजी चडवून वळखून घे. तुझी स्तुती करू तू तांची रसवडकी न्यायनीती परमरे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दे आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं.
पावलून गलातकाराक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या पुडाक गुलाम न्ही, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. गोवळ्यांनी दावादावी वचून मोरयेक झुजेक आनी कावणे न्हीद आयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयन देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकटां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आठयताली. शेकी गोवळे आपणे आयकल्ले आनी पळयल्ले संगती पासून देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेले प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस पडटच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भसभाच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी मोगाच्या भावानो, आज आमकां सर्वांक दोट्टो संभ्रम. आज आमी 2 संभ्रम संभ्रमता. पयलो संभ्रम जावन आसा आमी नव्या वर्साक 2020 वर्स पाटी सोडून 2021 ह्या वर्साक आमी पांय तेंगते आसा. थोड्याच घडयांनी आमी ह्या नव्या वर्साक पांय तेंगतेल्या. हो जावन आसा पयलो संभ्रम आयचो. दुसरो संभ्रम मोगाच्यानो आज पुवीस सभा मोरी देवाची माता हें फेस्त संभ्रमता. मोरी देवाची माता.
मग न्हू ही उतरां आयकतना हें बिरूद आयकतना आमचे मदले थोड्यांक तरी इल्लें कन्फ्युजन जावंक पुरो. मोरी देवाची माता कशें जावचें? मोरी देवाची माता म्हळ्यार मोरी देवा बापाची माता गी, मोरी पवित्र आत्म्याची माता गी, असलें सक्कड आमच्या मोती पडद्यार घुवोवंक पुरो. एका रसनेन एका मनशान रसनाराची देवाची आवय कशें जावचें हें बिरूद मोरयेक दिल्लें सारकें गी म्हणलें चिंतप आमच्या मोतींत येवंक पुरो. मोगाचें न्हू हें बिरूद मोरयेक दिल्लें, मोरी देवाची माता हें सारकें. परच्या शुक्रारा आमी क्रिस्मस फेस्त संभ्रमलें. क्रिस्मस फेस्त म्हळ्यार जेजूच्या जल्माचो दीस, देवाचो पूत मनीस जाल्लें फेस्त. हो देवाचो पूत हो जेजू क्रिस्त मोरयेचे उदरी जल्मालो आनी ह्या खातीर मोरयेक देवाच्या पुताची म्हणजे ह्या जेजू क्रिस्ताची आवय म्हूण आमी आपयता. आनी मोगाचेर आमी उगडास दवरूंक फावो हो जेजू क्रिस्त हो देवाचो पूत मोरयेचे उदरी जल्मालो तो संपूर्ण रितीन मनशा सैमाचो जावन आसलो आनी संपूर्ण रितीन देव सैमाचो तो जावन आसलो. आनी ह्या पासून पोय सभा मोरयेक हें बिरूद दिता, मोरी देवाची माता. आनी हे परब आमी संभ्रमतना मोगाचेर आज आमी मोरयेची देख घेवया आनी हेरांक बेसांव जावया ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ आमी करया. आदीं एका गांवांत अशी एक संप्रदाय आसली, बरी एक विशिश्ट संप्रदाय. त्या गांवच्या हर एक चेरक्या भुरग्यांनी ते 16 वर्सांचे जातना एक रात रानांत करसीजे आसली. 16 वर्साच्या तरणाट्यान एक रात रानांत करसीजे आसली. रान म्हणटना आमकां सर्वांक बेन दिसता. रान म्हणटना आमकां उगडास येता रानवट म्हणटा दिसो, वाग, सिंह, हस्त, रानपाडे, रानदुकोर, दुसऱ्या दुसऱ्या जिनसाचे जीवदाळी, एखादें तशें खाम आमकां सुट्टा रान म्हणटना. आनी 16 वर्सांचे तरणाटे कांय दादले न्ही, तांणी एक रात रानांत करसीजे आसली. दिसाक न्ही रातीक तांणी रानांत करसीजे आसली. कित्या पासून? तांचें दैर तांणी रुजू करच्या पासून. ते ह्या गांवचे ह्या दैरात एक शूरवीर गांवचे म्हणून तांणी रुजू करच्या खातीर तांणी एक रात रानांत करसीजे आसली. अशें तशें म्हणटना त्या गांवच्या रायाचो पूत रायकुंवर 16 वर्सांचो जालो. रायकुंवर म्हणल्यार ताका कांय रियायती ना. ताणें आपलें दैर रुजू करचे खातीर एक रात रानांत करसीजे. रायकुंवरान रानाक वेसो दीस आयलो. राय आपल्या पुताक घेवन एका सांजेच्या दिसा रानाक भायर सरलो. राना भितर रिकतना काळोख चड जालो. दुसऱ्या रानवट मोडजातीची गरजवणी चड जाली. ह्या पुताक बें दिसतालें जाल्यार आपलो बापूय आपणा सांगता आसा म्हणलें दैर ताका आसलें. रानाच्या मजगत तें पावलीं. रायान आपल्या पुताक रायकुंवराक घोड्यावेलो सकला देंवयलो. आनी हो राय आपल्या रायकुंवराक म्हणालो, भिये नाका पुता, दैरान राव. भिये नाका पुता, दैरान राव. ही आपल्या बापायची उतरां ह्या पुताक एका रितीन दैरान भरलीं. राय भायर सरून गेलो. हो रायकुंवर ती रात थंयसर करसूच्या खातीर एका रुखाच्या मुळांत वचून बसलो. न्हिदोंक ताणें प्रयत्न केले, न्हीद ताका पडली ना. कित्याक घडये दुसऱ्या रानवट मोडजातीची गरजवणी ताका आयकताली. भिये जालो तो. पूण त्या वेळी आपल्या बापायची उतरां ताका उगडासाक येतालीं, भिये नाका पुता, दैरान राव. अशें भियान दैरान म्हणलें बरें ह्या रायकुंवराक न्हीद पडली. सकाळीं जाग जातना सुर्याची किरणां कश्टांनी म्हणलें परी राना भितर रिगोवन आसलीं. कित्याक भयंकर रान तें, दट्ट रान तें. अशें रायकुंवराचे दोळे उक्ते करतना, रायकुंवरान आपले दोळे उक्ते करतना एक 100 मिटर पयस एक व्यक्ती उबे आसली ताका दिसली. रायकुंवर वळून उठलो आनी त्या व्यक्ती सरशी ताणें मेटां काडलीं. लागीं पावतना कितें पळयतलो, ताचो बापूय थंयसर तलवार कान घेवन उबो आसलो. सगळी रात हो राय आपल्या पुताची राखवण करनासलो. ह्या रायान आपल्या पुताक सांगलें, भिये नाका पुता, दैरान राव. तो आपल्या पुताक सोडून सोंगना. आपल्या पुताक कळीत नातले परी तो थंयसर रावून आपल्या पुताची राखवण करनासलो. मोगाचेनो मोरयेचें जिवीत सादारण ह्या रायकुंवराच्या जिविता बरी म्हूण आमी सांगवेत. तिच्या जिवितांत तिच्या जिणेची प्रकरणां आमी पळयलीं तर काळोख काळोख आमकां दिसता.
कश्टांनी भरलेलें जिवीत, पंतावनांनी भरलेलें जिवीत, काळोखान भरलेलें जिवीत तें जावन आसलें. अप्रूप थोडे फावटी म्हणयत उजवाड येतालो, एक ल्हानसो हांसो दितालो आनी मायाक जातालो. पूण मरी घट रावली, धैर्यान ती रावली, कित्याक ती जाणा आसली तिचो देव तिचे सोवे आसा. कित्याक गब्रियल बडव्यान तिका सांगलें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. म्हाका दिसता ही उतरां मरयेन सदांच तिच्या जिवितांत आपल्या मती पडद्यार दवरलीं. थोडीं मरयेच्या जिणयेचीं प्रकरणां आमचे मुखार आमी दवरया आनी नियाळ करया. पयलें प्रकरण मोगाच्यानो, बडव्यान बरी खबर हाडली. बडव्यान बरी खबर हाडली आमकां, पूण मरयेक ती कितली बरी खबर म्हूण आमी नेणाव. कितली प्रायज हवेत मरयेक त्या वेळा. हांगा अशी व्हडली मायो म्हणूंक पुरो. पुता हांव 12 वर्सांचें आसतना काजर जाल्लीं, पुता हांव 13 वर्साचें आसतना काजर जाल्लीं. तर मरयेक 2020 वर्सां आदीं काय ती काय 12 वर्सांची, 13 वर्सांची, 14 वर्सांची जावंक पुरो. गब्रियल बडवो येता आनी व्हडली व्हडली उतरां उलयता. तूं देवाच्या पुताची आवय जातली, पवित्र आत्म्यावरी तूं गर्भेस जातली. ही सगळीं उतरां मोरी कितें समजलीं आमी नेणाव. पूण ती इतले जाणां आसलीं, जुजेलाय तिका खराट जाल्लें. आनी आतां हो गब्रियल बडवो म्हणटा दादल्याचो संपर्क नासतना आपूण गर्भेस जातलीं. जुजेका वचून हांवें सकट खबर दिवचें, तूं कशें रियाक्ट करतलो, हांवें त्या जुजेक कशें फूड करचें. म्हज्या आवय बापायक अन्नाक आनी जोखीमाक हांवें कळय जाय, तीं कशें रियाक्ट करतलीं, तांकां कशें हांवें फूड करचें, ह्या समाजाक हांवें कशें फूड करचें. काळोख नेगी मोगाच्यानो, उजवाड खंय आसा. उपरांत पळया, जेजूच्या जल्मा उपरांत तो हेरोद राय जेजूक जिवीशी मारूंक सोदता. त्या नेण्ट्या बाळाक तो जिवीशी मारूंक सोदता. आनी गब्रियल बडवो येता आनी म्हणटा, वसा तुमी इजिप्ताक, फोळ्ण धांवा थंयसर. हो नेण्टो बाळ मरयेक सांगना, माय तूं कांय पिये नाका, हांव वचून त्या हेरोदीक बूत शिकयता म्हणना. बगाड तो लाचार कंगल बाळ मरयेच्या हातांत न्हिदलां. मरयेन ताची राखण करूंक जाय. हो बाळ कांयच करूंक शकना. उपरांत हो जेजू 12 वर्साचो आसतना मरी, जुजे आनी जेजू कर्ण तेंपलाक गेल्लीं. आनी मरयेक आनी जुजे सांगनासतनाच हो जेजू तेंपलांत रावलो, पाटी रावलो. थोडे जाणारे म्हणटात त्या काळार परबे वेळार, फेस्ता वेळार भुरग्यांक किडनॅप करची ही संगत घडतल्यो. मरी ह्यो संगती जाणां आसलीं. एक दीस ती सोदतात, 2 दीस ती सोदतात, तिसरो दीस ती सोदतात, हो जेजू मेळना. पळया त्या संगतींनी मरयेचे आटेविटे कितें बगलें ना. मरयेक आपलो पूत भायर पडला, पुताक सोदते आसा, पूत मेळना. परत काळोख नेगी. हो भुरगो वाडटा, प्रायेक पावता, 30 वर्साचो जाता, आपले मिसांव तो सुरू करता, लोकांक बरें करून वेता, लोकांक शिकोवन दिवन तो वेता. पूण हे धार्मीक फुडारी, ते फारीजेव, ते शास्त्री, ते याजक जेजूच्या फाटल्यान पडल्यात. ताका जिवीशी मारूंक फितूरी ते करनासात. मरयेक हें सकट कळोवंक नागी. कळ्ळें म्हूण दिसता, पूण ती कितें करतली पाप बावडी. आनी थोडे येवन म्हणटात, तुज्या पुताची तकली फिरवाल्या, तो पिसो जाला. काळोख न्ही मोगाच्यानो. पूण ह्या काळोखांती, ह्या कश्टाच्या संगतींनी, ह्या अनवराच्या संगतींनी मरी मुखार सरली. मुखार मेटां तिणें काडली. तिणें जायत म्हणलें बडव्या गब्रियलाक, केन्नाच तिणें पाटी काडूंक ना. त्या काळोखांती ती मुखार सरली. कित्याक आत्मीक दिश्टीक तिका उजवाड आसलो. ती जाणा आसली तिचो देव तिचे सोवे आसा. भवाटान ती भरलेली, देवाचेर पातयेनी दवरून ती जियेल्ली. आनी ह्या वरवीं ती फुडें वचूंक शकली. त्या काळोखांती ती मेटां काडूंक शकली. मोगाच्यानो, येस मरयेचो पूत जावन आसा जेजू. देवाचो पूत वयतो, पूण तोय मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो. हांवें सुरवेर सांगलें, हो जेजू क्रिस्त संपूर्ण रितीन मनुष्य सैमाचो जावन आसलो. देव सैमाचो तो जावन आसलो वय, पूण संपूर्ण रितीन तो मनुष्य सैमाचो जावन आसलो. ह्या जेजूक मागणें करूंक शिकयलें कोणें? मरयेन. मरयेन हेरांक बरें करतना, निस्वार्थी सेवा तिणें करतना, हेरांचो मोग करतना, हेरांक बोगसून जियेतना जेजू तिच्या बगलेकच आसलो. भुरगो जेजू तिच्या बगलेकच आसलो. हे सकट तो पळोवन आसलो. आनी हे सकट आपल्या आवयतावन तो शिकलो. भुरग्या जेजून आपल्या आवयची देख काण गेली. आपल्या आवयक आदर्श जावन ताणें काण गेली. आनी उपरांत तो वाडोवन येताना संपूर्ण रितीन देवाचो मोग आनी आपल्या पेलाचो मोग ताणें केलो.
हेरांक बगसून तो जियेलो, हेरांक मोग करून तो जियेलो, हेरांचे काकुळट करून तो जियेलो आनी अशें हो जेजू क्रिस्त आपल्या आवयची देख काण घेवन हेरांक बेसांव तो जालो, हेरांच्या जिवितांत उजवाड तो हाडून आयलो. मोगाच्यानो आमी 2020 वर्स सोडून 2021 वर्साक पांय तेंक आसा. गेले त्या वर्सा जायचे कश्ट जायतीं आनवरां आमच्या जिवितांत आयिल्लीं, सकाळचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत समर्पिल्लें. आतां परत हें 2021 वर्स मरये बरी आमी देवाच्या हातांत समर्पिया. ह्या 2021 वर्सांत कितें आसा, कितें आमच्या जिवितांत घडोवंक आसा आमी नेणाव, पूण तो देव जाणा, तो देव सक्कट जाणा, आमी नेणाव. ह्या देखून आमचें जिवीत मरये बरी देवाच्या हातांत समर्पिया. देवाचेर आमी भावट दवरया, देवाचेर आमी पातयेनी दवरया. मरयेन कश्टान वरां ती देवाचो सांगात सोडूंक ना, सदांच ती देवाक चिटकोवन रावली. आमी सदांच देवाक चिटकोवन रावया, देवाचो सांगात आमी सोडचो नाका. मरयेची देखाण घेवया, मरयेचे शिगूण मोगाचें आमचे कन्न घेवया. कश्टांत आनवरांत पिडे शिडेंत काळोखांत देवाचेर पळयोवन देवाचेर दिश्ट लावन आमी चलया. खंडी जावन अशें आमी जियेल्यार आमी हेरांच्या जिविताक बेसांव जातले हांव, हेरांच्या जिवितांत आमी उजवाड जावंक पावतले हांव. असले एक बागी जिवीत जियोंक तोच जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवन दी. आमेन. दया करून उबी रावया, आमचो बोवार्थ त्रिएक देवा तें उचारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदुदार बाप तो स्वर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमया जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातान निप जाला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला ताका रुचूंक ना. बापाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमी मनशां पासत आनी आमचे सोडून पासत सर्गार्थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्मे वरवीं आंग वारमरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पयले ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी दिवदातार तो बापा आनी पुताचा नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देवरीन तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दमदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी सासणेच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणो, मुखलें सगळें वरस आमच्या दोळ्यां मुखार. खंडीत जावन हें वरस आमी जियेत आसतना आमच्या जिणेंत जायत्यो गरजो आसात. जायत्यो गरजो आमच्यो आमीच सुदारसूंक कश्ट, देवाच्या आदारान सर्व साध्य. देखून आमच्यो गरजो आतां देवाक उसान सांगया आनी देव आमकां दिता म्हणल्यार भरवशान मागया. बापा, पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये बरी बरवशान बरोवन तांच्या ताब्यान आसचे परजेक क्रिस्ती बरवशान रुपीत करूंक जाय आसची जणवाय तांकां दी म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावरांत सडीत गामाण दिवन कळमीत नासतना वावरूंक तांचे ते उदार मोन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. नवे वर्स देवाच्या मजतीन आमी प्रारंभ केल्लें आसता. देव आमचेर ताची दया दाखोवं. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर, पिरगजीचेर, समाजीचेर ताची कृपा बेसांवां वतूं आनी सर वायटा विघ्नांतले राखो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढेवरील कश्टांच्या आमच्या भावा भयणी तांचे कस सुस्निकायेन सोसूंक जाय असो आदार आनी तांची सेवा करतेला बोळ भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जागतीक शांतीच्या आयच्या दिसा स राष्ट्रां आनी जनांगा मदें द्वेश उणें जावं आनी माया मोगाचें वातावरण रुपी जावं सर्वांची काळजां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी अजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तानी मरये परी जेजू क्रिस्ताक आमचे जिणेचें केंद्र करून जिणये पयणान ताच्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक
जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तिक गरजांपासून मौनपणी मागया. स्वरूप पदवीदार देवा, तू आमचो जीव दातार रचणार. आमकां रचलो देव निरंतरी आमचे सवय आसून राखताय सांबाळताय. आज नव्या वर्साक आमी पांय तेंकतना आमची मेटां तूं सांबाळ. निरंतरी आमी तुजे सवय चलोवंक आमकां फावो कर. संतोशांत, दुखांत, कश्टांत, चवकसायेंत हर एक संदर्भार तुजे सवय आमी जियोवंक आमकां फावो कर. अशें आमी जियेत आसतना मोरी आमच्या मायेक विशेश तरान सांगाता घेवंक आनी तिचो माये सारको मोग अनुभव करन तोच मोग संवसाराक कळीत करूंक आमकां फावो कर. आमी निजाकी तुजी भुरगीं तूं आमचो देव म्हणलें वळखून तुजी वळख संवसाराक दिवचे योग्य हातारान जावन आमकां बदली. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. जमल्या तुझे समोर
म्हज्या मोगाचेर म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता असलें जा म्हूण मागात. देव आमच्या सर पदवीदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देवा मातेची दबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमतांव. तुजे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण मागतां. तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक परिमर्याक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव. तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगटाव. आपल्यांक परपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात आनी तांचे संगता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायताव. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन अस्तम त्या पर्यान तुका निर्मळ बटवणी करशाक एक खास अपार जातून जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी मागणें करता. तुका बटवून जाका आमी हाडल्यान देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावंचाक ती पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नब्यान बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षां मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babor to so good, go to young. Jesus,
बापा आमच्या सोडवणेपासो तुझ्या पुतान सुचलेल्या कष्टा मरणाचो ताजे अनंत बरे जीवनपण असो आनी सर्गात चडण्याचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सास्तीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन आमकां मरियेच्या तिचो पोती भाग्यवन सुजे तुझ्या भाग्यवन धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या असमेज भक्तां सांगाता तुवें विजून काडलेल्यांची दायज जावन आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलयेचे वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो जावं दी म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया सर्वेस्परा सर्व आयुधंतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागन आमचे सोडून राजे जेजू क्रिस्त जियेणे बरोवशेन तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय सोबिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धमधतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचो न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ ते दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक परान सांबाळ
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुबय आसूं माग असो आनी एक परसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृता. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृता. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतां ती आमचे जट्टी आनी ख्यास तरेन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. जेजू बोरया गोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत स्वागत जेजू तुका. जेजू बोरया गोळ्या जेजू स्वादीक बोरया एकाळ सांदूर बोरया स्वागत 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 तुका. जेजूच्या आनी आमच्या कनवळ्या बापा जेजून अंकवार मायेतून घेतलेली कूड आनी रगात आमचें खाण आनी पिवून जाल्यांत ह्या आमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताच्या अंकवार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत खतखतीत काळजान आमी तुका दिन बसता. जेजूच्या आवयचे देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेस्तनी हे सर्गींचे मायेचें आनी आमचे जण एकल्याचे आवयचें काळी संतुसान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो हांगासर आसचे आमी फादर जॉरम फादर स्टीवन आनी हांव तुमकां सर्वांक संतोश भरीत नवें 2021 वर्स मागता. संतोशाचें समाधानाचें भलायकेचें कोरोना फ्री हॅप्पी न्यू इयर तुमकां सर्वांक. देव बरें करूं नाल्यार आमकां आंगी म्हणटलें हांगासर आसात. आज तुमकां येदोळ सांगिल्लें आयचो प्रधान आसा फादर फावस्तीन लोबो फकत 2 दीस ताका सांगलें हांवें जाल्यार तो ताणें ओपोवन हांगासर आयलो. तो आमच्या कर्नाटका रिजनाच्या सगळ्या बिस्पा मंडळीचो सार्वजनीक संपर्क अधिकारी PRO व्हडलो हुद्दो तो. सगळें ताणें परगटणे दिचे आमकां. आनी कर्नाटका रिजनल पास्टर सेंटर आसा बेंगलोर ताचो निर्देशक आनी आमचे सगळे कर्नाटकाक CBCन दिल्लें पास्टरल प्लॅन आसा गवळी एक योजन ते सगळें ह्या वर्सा आमी विशेश अनुश्ठान करूंक आसा. सगळ्याचे
सगळे कर्नाटका निर्देशक ते जावन आसात. आज हांगासर येवन हे मीस भेटयल्या खातीर सर्व आमच्या लोकां बाबतींत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो उपाध्यक्ष येवन तांकां एक फूल दिवन देव बरें करून दितलो. तशेंच हांगासर आसात आमचे पाद्र्याप ते रजेर येवन आमकां सहकार दितात. फादर जोसेफ डॉमिनिकान तो गोंयांच्या सेमिनरींत वावर दिता प्रोफेसर जावन. तशेंच फादर स्टीवन गोन्साल्वीस तो मीरट येशू तांच्या सेमिनरींत भुरग्यांक रेक्टर जावन वावर दिता. तशेंच आसा फादर रिचर्ड आशे दिपान सेमिनारिस्तांक तो निर्देशन वावर दिता. तशेंच फादर जॉय तो अलाहाबाद येशूचो सुवार्थ प्रसार केंद्राचो निर्देशक. तशेंच आसा आमचो धाकटो पाद्र्याव हे फादर रिचर्ड आनी आमचो सहायक पाद्र्याव दोगी हांव पाक्षीर आसतना दोगी आलता भुरगे जाले. आतां म्हजे हरनी बरें शर्माव सांगतात, म्हजे हरनी मस्त व्हडलीं कामां करतात. आज तुमी शर्माव आयकलो न्ही फादर रिचर्ड असो बरो जाला. देव बरें करूं फादर. नवें वर्स प्रारंभ करूंक देवा सभेक खरी जय म्हणली आशा तुमचे थंय खंडीत दिसता. देवा सभें आमी मॅट दवरतना यशस्वी खंडीत. देवा सभेन सर्व साध्य, देवा शिवाय खंयचेंय असाध्य. देखून हें बरें समजून आमी हें नवें वर्स देवा सभेन प्रारंभ केलां. प्रारंभ करनासा आनी देवा सभेंच हें जिवीत ह्या नव्या वर्सांत जावं दी. नवें वर्स बरें आनी वायट खंडीत हाडटा. बरेंच मेळटा म्हण आमी सांगूंक जायना. जिणयेंत कश्ट, दूख, सूख, संतोश पुरो आसा. आनी देखून सर्व स्विकार करचो मनोभाव आमचे थंय गरज. बरें स्विकार करता आसतना संतोश तर दूख, कश्ट, असमाधान मेळटा आसतना ती सोंसची करपा आनी तातूंत नीव रावन समस्या परिहार करून फुडें चलचो मनोभाव आमचे थंय देवान रचीत जाय आनी आमी घट्ट मौन करीत जाय. अशें आमचें मौन घट्ट जाता आसतना आमी एक एकले जायते फावटी चलवता. आमी एक एकले चलवता देखून आमी एक कुटाम जावन सांगता आसचें. आमचें ल्हान कुटाम आनी तशेंच आमचें फिरगस कुटाम आमकां एक एकल्याक चलवून येता आसतना आदार दिवंक आमचें सगळें आसा. देखून ह्या कुटुंबाची आमी जाता तितली कुंव घेवची आनी ह्या कुटुंबां सगळें आमी आसचें. आमच्या कुटुंबांत बळवंत घट्ट कुटाम रचूंक आमी कुमक करची आनी तशेंच आमची फिरगस कुटामी बळवंत करच्याक आमचो कितें साध्य आसा तो सहकार दिवंक मुखार सरचें. अशें आमी सांगता मेळिल्ल्या वेळार खंडीत जावन वर्स यशस्वी जाता. आमचें हर एकल्याचें जिवीत यशस्वी जाता. हें एक वर्स म्हणटा आसतना आमच्या जिणयेचें एक वर्स तें. आमची जिणी बरी जावच्याक हें वर्स ही आमी उपयोग करीत जाय. देखून तें वर्स आमी देगेक दवरून मुखार वचूंक साध्य ना. देखून हें वर्स आमच्या जिणयेचें वर्स. देखून आमची जिणी बरी जावच्याक ह्या वर्सा आमी एक निर्धार घेवया. आस थावन हांव म्हजे खातीर जियेना, बदलाक हांव आमचे खातीर जियेतां. आमी समेस्तां सांगता मेळोन एका कुटुंबा बरी जियेल्ल्या वेळार आमी बळवून जाता तशेंच सकडी सांगता बळवून जाता. देखून तसलो एक अवकाश ह्या मडंत्यार फिरगजेक फावो जावं दी. हांगासर पवित्र काळजाच्या आश्र्या खाल जियेवन आसतना जेजूच्या पवित्र काळजांत हांव भरपूर कृपा समेस्तांचेर देवोन दी म्हणून आशेता. आनी हें मुखलें नवें वर्स हर एकल्याक तुमकां फळादीक जावं दी. देवाच्या आदारान देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी आनी तशेंच पेल्याक कुमकेक तुमकां योग्य करचें तसलें जावं दी म्हणून मागता. समेस्तांक नवें वर्स मागता. विशेश तरान ह्या फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन असो विगार, सहाय विगार, तांचे सगळे गवळीक मंडळीचे सर्व सांदे आनी तशेंच आमच्या वाड्यांत आसचे गुरकार आनी प्रतिनिधी समेस्त देवाच्या कृपेन भरलेले जावं दी. तांचे
कितें कामां आसात तांचो पात्र कितें आसा तो आपुरबान खेळच्याक तांकां देव आशिर्वादीत करून दी, बळवंत करून दी, तांकां शेगुनांनी बरोवन दी, बुदवंत शाणेपण बोळ भलायकी दिवं दी म्हणून आमचें मागणें. आनी तशेंच समेस्तांक तुमकां बरें मागता आनी ह्या नव्या वर्सांत संतोश समाधान तुमचो जावं दी. देखून उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. देवाचो आधार मागून तकली बगावया. देव सगळ्या जाणांची जर तुमकां आपले कृपेन भरूं, भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो बोवार्थ थीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकान वाडलेल्या प्रितीमगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचे जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सुद्दां कान दिवं आनी ससण्याच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. नमान तुका देवाचे माये, नमान नमान तुका आमचे माये, नमान तुका आमचे शेकाये, जेजू समोर करूंक शिकय माये. नमान नमान तुका देवाचे माये, नमान नमान तुका आमचे माये, नमान तुका आमचे शेकाये, जेजू समोर करूंक शिकय माये. दैवी कुर्याक माये कांती जाली, चढवून दाराची तूं आवय जाली. काळक्या संवसारांत दैवीक उजवाड हाडटय, नव्या चल्याची तूं आरपेट जाली. नमान नमान तुका देवाचे माये, नमान नमान तुका आमचे माये, नमान तुका आमचे शेकाये, जेजू समोर करूंक शिकय माये. दुश्टा आकांतांनी गैरतू लाभय, जिणे पयणाक आमच्या वाटून दाखय. भावाची येवक आमची काळजां पेटय, जेजू लागीं विनाती करून करपा लाभय. नमान नमान तुका देवाचे माये, नमान नमान तुका आमचे माये, नमान तुका आमचे शेकाये, जेजू समोर करूंक शिकय माये. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. जेसू बळी आणि कलत्या काळजाच्या तुझ्या काळजासारखे मुरीच्या बोदल बी काळजा जीच्या बोपयत काळजा भगवान कृष्णाची कृपेन वार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र नावे आमेन.